हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी कुटुंब बैसनु सोफारीने दोन ताटी मारनु हशा अकॅडमी कार्यक्रम ನಮ್ಮ टीव्ही पुणया येया हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ आणि ನಮ್ಮ टी व्ही संघात मिळणं कोर्तसල सन प्रीमियम येया हसया सीझन 2 पवाड बाय अरुणा मसाला 1980 लगून रुचीक आनी विश्वासाक अनेक नांव अरुणा मसाला तशें आमकां हॉट रितीरी आदार दिला आयडियल आयस्क्रीम भद्रावतीचे 2 स्टार संतोष रायस तशीची लव मार्क ब्युटी सोप्स आनी कॅल्सी ब्राईट ब्रश आनी टूथपेस्ट तशीची 1000 लायट्स आनी अमृत नोनी. आम्ही प्रति एक दिवस एक एपिसोड घेवन तुमगेल मुखार येतसाची. आयच्या एपिसोडय भारी रितीर एक इंट्रस्टिंग आसा. खंयची रितीरी आम्ही आमगेल्या आनम्माक तांणी जिवंत आसतना मोग करची आशा पुरो तांगेल्याक एक उल्लोच आशा पुरो एक लागीं बैसून एक हास्य आशा पुरो त्या कसले करूंक आमकां टायम आसना त्यांची तांणी कोणी मरतना आमी फॉरेना लागून येवन जाल्यार एक तांगेल्या मड्या मुखार एक नाटक करचेच पळय तांतूय कितली हास्य करूं जाता म्हणून आतां तुमगेल मुखार दाखोवचे आसाची दी एक्सप्रेशन सास्ताना टीम. ताजे फुडें आमगेल्या निर्णायक आनी महानिर्णायक तांकां स्वागत करता. आमगेलो आसाची कासरगोडू चिन्ना आमगेल महानिर्णायक तुमकां कार्यक्रमाक मोगान स्वागत चिन्ना. तशी आमगेलो आसाची हेनरी डिसिलोमाम दोनी कोंकणी फिल्म कोरून तांणी लायक रितीरी एक कोंकणी खातीर मस्त काम केलां. तांगे हांव निमगीत मागीर तांगे सिनेमा विशयान तूं ताजे फुडें हांव स्वागत करता आमगेले निर्णायक सतीश अण्णा तुमकां कार्यक्रमाक मोगान स्वागत. ताचे टायमार आसाची कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादेमीचे अध्यक्ष डॉक्टर जगदीश पैमाम तुमकांय मोगान स्वागत. टिमाक वच्चे फुडें हेनरी माम तुमगेले ते 2 फिल्मान तूं एक फिल्म मस्त रेकॉर्ड जाल्लो आसा एक साना विशयान तूं कोंकणी फिल्म कोर कितली कश्ट आनी कितली चॅलेंज आसता तूं म्हण एक तुमी सानाचे एक तुमगेले एक एक्सपिरियन्स सांगता म्हण निमगून घेता. हांव ह्या कोंकणी नाटकांत फाटल्या 40 वर्सांत अनुभव आसा. ह्या 40 वर्सां मदें हांवें कोंकणींत थोडे एक 8 नाटक बरयल्यात. तशेंच ताची हर एका गांवांनी मुंबय मंगळूर तशें हेर गांवांनी म्हणून लागभग एक 100 ते 150 प्रदर्शनां हांवें आसा केल्यांत. एक 1989 हांवें कोंकणींत फर्स्ट टायम कोणेंच करुणांतलें सादर जावन हांवें काजार उपरांत म्हणून एक व्हिडिओ फिल्म काडिल्लें. कित्याक त्या वेळार व्हिडिओ फिल्मांत चलताले. हाचे हांवें लागभग 5000 व्हिडिओ कॅसेट्स लोकां मदें दवरून कोंकणीचो आवाज 50,000 लोकांक म्हणसर हे लागभग 30 वर्सां पयलीं हांवें पावयला. त्या उपरांत 4 वर्सां पयलें हांवें नशिबाचो खेळ म्हणलें कोंकणी पिंतूर लोकां मदार दवरलें. हें कोंकणी पिंतूर नैन्स मंगळुरांत बंबय ह्या उत्तर कन्नडा दक्षिण कन्नडा सोन गोंयां तशेंच भायल्या गांवांनी म्हणजे अमेरिका लंडन ऑस्ट्रेलिया कॅनडा तशेंच इस्रायल आनी दुबयच्या पुरा गांवांनी हाची प्रदर्शनां जालीं. लागभग ह्या पिंतुराची 500 प्रदर्शनां हांवें सगळ्या संवसारभर केलीं आनी कोंकणी उलोवच्या आमच्या लोकांनी 2 लाख लोकांनी हें पिंतूर पळयलां म्हणलो संतोश म्हाका भोगता. आनी हें कोंकणीन पयलें साधन म्हणून भोव. ह्या उपरांत हीच धैर्य घेवन हांवें 2 वर्सां पयलें निर्मळे म्हणलें आनी एक पिंतूर लोकां मुखार दवरलें. ह्या पिंतुरांत हांवें आदल्या जुनाच्या ऑगस्टाच्या 12 तारखेर हें पिंतूर हांवें प्रदर्शनाक घाल्लें. ह्या पिंतुराची लागभग 100 ते 150 प्रदर्शनां जाता आसतना कोरोना पिडे वरवीं हें पिंतूर मुखारसून व्हरूंक साथ जावना.
तरी हाचें प्रदर्शन ह्या फुडें हांव करतालो आनी हे भितर 60 आनी 4 दीस मंगळूरच्या PVR थिएटरांत लोकांक लोक बरोवन खुशी जावन फाटीं गेला व्हरतो म्हाका व्हरतो संतोश सावंत आसा ह्या सांगे हांव कोंकणीचो म्हजो वावर मुखार आसा आनी बेगीनच कोंकणींत एक कोंकणी वेब सिरीज काडचे आलोचन करन आसा ह्या कोंकणी वेब सिरीजाक हांव कोंकणींतल्या म्हणजे न्हय मंगळूरचे कोंकणी पगार हेर आमचे कारवार सरस्वत तशेंच गोंयचे तशेंच आमचे मंगळूरचे तशेंच कोच्चीन कोंकणी बारी कोंकणी हे पुरो सांगाता थोड्या जाणांक घालून एक हे वेब सिरीज लोकां मदें दवरची म्हणली आशा आसा आनी हांव चिंता म्हाका खंडेजवणी कोंकणी साहित्य अकादेमीचो सपोर्ट म्हाका मेळटलो म्हणलो भरवोसो आसा हेंच म्हजे ल्हान वळख ही तुमकां पावतली म्हूण चिंता आनी तुमचो सहकार सदांच हांव आसयतां देव बरें करूं आता पळोवया दी एक्सप्रेशन सासताना तांणी कसं करता म्हणून आमगेल्या सन प्रिमियम येया हसया पवर्ड बाय अरुणा मसाला सन प्रीमियम एया हसया सीझन 2 पवर्ड बाय अरुणा मसाला टेस्ट अँड ट्रस्ट सिन्स 1980 सो आमगेल संगातात अनेक टीम रेडी जावन आसा परफॉर्म करूक तांणी कितले एक्सायटेड जावन आसा ती आनी खंय गांवां दुखून आयलीं ती पुरा निमगोया आतां खंयची गांवां दुखून आयलीं पामता तुमी आमी ब्रह्मोर सस्तन आनी बरकूर गांवची आमी वय आमच्या टिमाचें नांव दी एक्सप्रेशन्स म्हूण दी एक्सप्रेशन म्हूण नांव दवरूंक आसा एक पर्टिक्युलर रिजन आसा की म्हळ्यार एक्सप्रेशन म्हळ्यार स्टेज इज अबावट टू एक्सप्रेस म्हळ्यार आमचे फिलिंग्स आमचे एक्टींग पुरो एक्सप्रेस करचें सो आमी दी एक्सप्रेशन्स म्हणूनच नांव दवरलां आमी हे असो फर्स्ट सिजनांत आयिल्ले आनी आमी फायनलाक आयिल्ले तशेंच दुसऱ्या 2-3 टीव्हीच्या प्रोग्रामांत आमी विनर जाले तशेंच आमी एक 20 म्हणी एक स्किट कॉम्पिटिशनान आमी आदळच फर्स्ट प्लेस जोडला ओके सो तशें मस्त एक कॉमेडी और कशी पुरा करका म्हूण सांगून एक टिप्स तुमकां मेळ नासता हाजे फुडें तशी कशी एक एक्सायटेड जावन आतां रेडी जाल्ली ते परफॉर्म करूंक आमी आतां एक आमचे आज एक ऑडिशनांत आतां एक थीम घेवन आयले म्हळ्यार पेरंट्सांक जीव आसतना कोणी हें करनात ती मोरते तांच्या विशयान मस्त कॅर घेतात तशें एक तें एक ल्हान थीम घेवन आमी एक स्किट करते आसा ओके सो एक थीम आहे आसा ताजे वाटो एक हास्य मस्त आसता कॉमेडी म्हणून हांव मध्यान लागता सो आतां स्टेज रेडी जावन आसा तुमगेले कॉस्ट्युमा हेंच किंवा विंगड आमी कॉस्ट्युमार रेडी आसा कॉस्ट्यूम केला सो स्टेज रेडी आसा तुमी रेडी आसा ती सो पळोवच्याक वीक्षक वर्ग रेडी जावन आसतात म्हणून हांव लागता सो ऑल द बेस्ट मॅम थँक्यू हॅलो हांव मोर्ना पेटकरचो इंच उलयतां हां 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 जायत ये कोण सरली हे कोणी मोरोना सायबिणे आजकाल कोणी मोरा येनात इल्लोसो जीव असल्यार पुरो ती आस्पत्रेची नाकाक एक पाईप घालून 3 महिने ICU दवरतात मोरचें जाल्यार कशें हा ते सर सोड आमच्या अल्ल्यांच ये आज आमचो काजार जाल्लो दीस न्ही आमची एनिवर्सरी मो वय आज पुणी हॉटलाक वचून जेवण हाडयांगी तुजो मांड पाड जालाय सायबिणे घरा 10 रुपये नात काल लाईनमॅन मीटर फ्यूज काडूंक आयिल्लो हांवें म्हजें नेवाळ विकून करंट बील बांदला घरा इल्लोसो तांदूळ आसा तोय आनी 4 दिसांनी खाली जाता वस प्याज कर हॉटेल काय हॉटेल अल्ल्यांच पैसे ना ऐका ना Yeah. Hello. Yeah, it's okay. Shall I call you later, please? Okay. Thank you. Mr. Ignatius. Ounce. Nice to meet you. Maji, my Surly. माय सरली गी Sir,
सडन ती का कितें इक म्हळ्यार कालें कोत्ताय कोण म्हणे सरली म्हणल्यार कोण मेली तिका मस्त टेन्शन जाता इल्लें इल्लें कंट्रोल कर हा इट्स ओके इट्स ओके हांव म्हणल्यार अमेरिकांतून डायरेक्ट येयलो अमेरिकात हांव डायरेक्ट आयले आनी घरा वचून ना ना म्हजे कार लगेज पुरा कारार आसा भायर आसा ड्रायव्हर थंय वेट करते आसा ये तुजे कडेन एक सजेशन विचारूंक आसलें मोर्न दवरी येती म्हळ्यार एक 2-3 दीस दवर येत वय, वय. हळे मोर्न खंयचे दीस सरले त्याच दीस मोर्न केल्यार इल्लेशे लोक ससार करता भौशा येयलो दुबळो कांय घत आदार ना म्हण चिंता एक 4 दीस दवरन केल्यार हो हांचे दुबयतोन येवकात अमेरिकातोन येवकात व्हडलो मनीस म्हण चिंतात तशें जाल्यार एक 4 दीस दवरचें बरें बॉक्स आनी मेळटा बॉक्स आतां बरे बरे आयसाचे बॉक्स परत फ्रिज्जा आसात तोंड आनी परत दिसता 4 दीस दवरचें बरें तशें जाल्यार म्हज्या मांयचें मोर्न एक मंगळारा शोभा मंगळारा केल्यार बरें जाता मंगळारा केल्यार बरें ओके ओके गुड आयडिया गुड आयडिया इग्नेशियस आय वॉन्ट वन कॉफी ये एक कॉफी करणार ते ಕಾಫಿ ಪಿಟ್ಟು ಕಾಬಾರ್ ಸಲಾ ಮುಸೈಬಾ ओके ये आमी कॉफी पियेनात ये चा जाता गे चा नो 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 आय डिडंट आस्क कॉफी हांवें कॉफी सांगली न्ही म्हाका एक मोर्नाची पॅट जाय तुका 100 फिटाची समात हांव जीव आसा सरली म्हजी माय तुजो संतोष इल्लो कंट्रोल कर सैबिणे तुज्या तोंडार संतोष दिसते आसा इल्लें रडले बरी कर ताका मागीर डावट जावं तिका कोण सरली म्हळ्यार मस्त टेन्शन जाता वय वय ओके इग्नेशियस तुज्या कडेन मोर्न ऑफिट्यो मेळटात खंयचे पुरा वेरायटी आसात आंब्याचे करता ओके सागवानीचे करता ओके पणसाचे करता आनी जाय जाल्यार दुबळांक जाय जाल्यार आकेशाचे करता I don't want that mango, jack, teak. I want something special. I want sandalwood. गंधाची पॅट करियेत गंधाची करूंक जाता स्वता गंधाची करूंक जाता गंधा ಹಂಗೆ ಎಸೈಬಾ ಗಂಧची कशी करची हळे आंब्याची पेट करची ताका गंधाचे तेल लावचें कशें करता काहीतरी कळल्यार खाले करची कोळोंक पेट घरा दवरना सैबिणे ती व्हरून फोंडांत पुरतात मागीर कोणी उस्तून पळयनात ये गंधाची करूंक जाता गंधाची जाता ती काले म्हणून आली तीच तिका गंधाची मस्त कॉस्टली जाता बाप ताचे पयशे कालाक आमी उबाडचे म्हणटा अळे मॅडम हांवें आसचे अमेरिका हा. म्हजी मिसस ही थंयच आसा हा. हांव हार्डवेअर हा. म्हजी मिसस सॉफ्टवेअर हो. आमी करोडांनी जोडता लाखांनी उडयता हा. पयशांचे कांय प्रॉब्लेम ना हा. तुमचे टोटल एस्टिमेट म्हाका दिया हा. 1 लाख रुपया हांव आजच ऑनलायन तुमकां ट्रान्सफर करता पैसे आजच देतात की आजच ट्रान्सफर करता आणि महिन्याचे मिसीस आसा न्ही ते तुमीच जायत पेट नाही गंधाची ಹಲೋ ಮಂಗಳ ಹೋಟೆಲಾ ಹಾ 2 ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕಳಿಸಿ ಕೊಡಿ ये ಹಾ ಹೌದು ಇನಾಯ್ಸ್ ನಾಯ್ಕ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೌದು एक गंधाची पेट निगे गंधाची जायत इग्नेशियस कॅन यू अरेंज बँड विथ बिग साऊंड हा ते व्हडलं राऊंड असतं पण या, या. ते व्हडलं राऊंड असतं 1 आवरचे बँड 1 आवरचे वय एक्झॅक्टली म्हाका 24 मेंबर्साचो ग्रुप जायचे हा म्हणल्यार 12 मेंबर्स लेफ्ट सायडीन 12 मेंबर्स राईट सायडीन फाटल्यान माय ताच्या फाटल्यान हांव ताच्या फाटल्यान प्रोसेशन हा लोक लोक. 1 आवरचे बँड 1 आवरचे हा जायत 24 विथ युनिफॉर्म जायचे म्हाका तांचे युनिफॉर्म इंग्लंडाच्या राया बरी असतात ರೈಟ್ ಹಲೋ 1 ಅವರ್ ಹಾ ಹೌದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 2 ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ 1 ಹಾ ಅವರ್ ಹೌದು झाले 1 आवरचे बँड झाले इग्नेशियस कॅन यू अरेंज कॅटरिंग जेवण जेवण आम्ही बरे आमचे कॅटरिंगाचे असतात बरे जेवण अरेंज करता मॉर्न जाता येता दिवंक नाही आम्ही जेवण अरेंज करता म्हाका म्हणल्यार भाजल्ले इसवण बाजल्ले इसण अंजल हा अंजल फ्राय आणि कडी केल्ली पांपलेटां पांपलेट कडी कडी. जाय हा. आणि तुम्ही कुवाळो बापात करतात गे वय बापात करता कुवाळो बापात म्हणटना म्हाका मायचो मस्त उडास येता माय जीव असताना पळय कुवाळो बोत इतले अपूर्वायन करतली की तांतू काजी बी लोसूण अपूर्वायचो बापात कुवाळो बापात कसो करते तूं इल्लोसो चड कर मायच्या उगडा जाय अंजल फ्राय ಹಲೋ पांपलेट 2 ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಮಸಾಲಾ ಫ್ರೈ ಬರ್ಲಿ
कुवाळ इल्लो चड चड कॅन यू अरेंज स्पीकर स्पीकर जाय जाल्यार तुका व्हडले व्हडले साऊंड सिस्टमाचे आसात आमचे वळखीचे दोन व्हडले स्पीकर घालया नो 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 आय डिडंट टोल्ड दॅट स्पीकर म्हाका बरो उलयतलो श्रद्धांजली दितलो जायची हा मोर्न उपरांत उलयतलो श्रद्धांजली हा. ते आसा पळय आमच्या वाड्याचो गुरकार आसा हा. ताका एक संजर काले म्हणी दिता म्हळ्यार तो एक अर्दे वर बरें उलयता बारी बरें उलयता नो नो आय डोंट वॉन्ट दॅट गुरकार अँड इन बिटवीन दॅट ससनांचो विशय ते म्हाका बरें हा. लागा म्हाका इंग्लिशान उलयतलो जाय इंग्लिशांत उलयतलो हा सूट घालतलो जाय सूट हा आणि पुतान आणि सुनेन बरी कन अखेर पर्यंत साकरी केला म्हण दामून दामून सांगतलो एकलो स्मार्ट आणि हँडसम मनीस जाय तुका इंग्लिश उलयतलो जायचे या सोबीत आसाचे या कोट घालीचे सूट घालीचे आणि पुतान आणि सुनेन बरी चाकरी केला म्हणून दांबून दांबून सांगीचे या हेनरी डिसिल्वा सुरतकल सुरतकल वय तो हेनरी डिसिल्वा टॉल वय पूण तो बिझी आसता मेळटा गे म्हळ्यार दुसऱ्या कोणा सांगल्यार याना तो म्हज्या बायलेक तो बाप्पू जाता आण्या सांगल्यार येता आमी सांगल्यार मात्र येता आमी सांगल्यार येता Really? वय 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 ओ माय गॉड म्हजे मायचे नशीब पळय अले सगट हेळले अनुभवी मनीस मोर्नांक येवन श्रद्धांजली दिवचे मायचे नशीब. मागीर या, या, आसूं दे, आसूं दे, आपय. हेनरी डिसिल्वा सुरतकल इग्नेशियस कॅन यू अरेंज क्राईंग ग्रुप हे म्हळ्यार आतां आमी तूं जेवण सांगलें पळय जेवणांत फ्राय येता न्ही हांवें फ्राय सांगले न्ही क्राईंग ग्रुप रडचो एक पंगड. हा हे मोर्ना वेळार रडोंक रडोंक रडोंक. रडोंक म्हळ्यार हांव म्हणल्यार म्हाका ल्हानपण रडोवन चड संवय ना आ. आनी म्हजी मिसेस बॉर्न अँड ब्रॉट अप इन मुंबय आ. तिका हांवें आनी ती त्या दीस लोरियलाचे मेकअप करता जाल्यार तिका हांवें स्ट्रिक्टली सांगलें एक्सपेन्सिव्ह ते मेकअप रडल्यार मेकअप पाड जाता त्या देखून हांवें सांगलां तिणें रडाच न्हू म्हण सांगलां कोणी रडताले अरेंज करियर ती म्हळ्यार रडचे 3 टायपाचे ग्रुप आहात ओहो एक ग्रुप मोर्नाक येता ओके मोर्नाक येता पयलें तावन लास्ट वरेक रडते आसता ते एक नॉर्मल ग्रुप ओके. आनी एक ग्रुप येता ते मोर्नाक येतात इल्लो वेळ रडतात मागीर एक तेर्स करतात आनी इल्लो वेळ रडतात मागीर एक कांतार सांगतात तशें मागीर मोर्न घरांतून उबारतना आनी मोर्न फोंडान दवरतना 2 पुटी हडदे पडून रडतात आनी एक ग्रुप आसा तो इल्लो कॉस्टली तो विथ द डायलॉग रडचो ग्रुप विथ द डायलॉग विथ द डायलॉग आय डिडंट गेट इट व्हॉट इज दॅट विथ द कळो न्ही ना, आका विथ द डायलॉग कळो ना म्हणटा मू ये म्हज्या माय म्हाका सोन गेले माय म्हजो पूत अमेरिका आसलो म्हाका बरें करपलेता म्हणटले माय म्हजी सून म्हाका बरें चाकरी करता म्हणटले माय विथ द डायलॉग एक्सक्यूज मी तिची आवय सरली गी तिची आवय सरल्ली नाही तुझ्या आवय सरले का ती विथ द डायलॉग रडते असा विथ द डायलॉग ओ माय गॉड म्हजी आवय सरली म्हूण चिंतून ती ह्या नमोने हडदे पडून रडते वय वय ओ रियली ग्रेट ही म्हजी बायल तुझी मिसेस म्हजी मिसेस वय रियली ग्रेट तेव्हा तुका इतल्या बरी एक रडकुरी बायल दिला बरी रडता ही आणि असं. ती ग्रुप लिडर होय गे वय 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 हांवें डायलॉग बरोवन दिला तुझे डायलॉग बरयला रे ती मोदे मोदे सांगून बरी रडता आया आया आसून जाय. रियली ग्रेट मॅडम या या गुड गुड इल्ले कॉस्टली जाता ते व्हडना, ते व्हडना. ट्राय रडोंक जालें इग्नेशियस म्हजी फॅमिली म्हणल्यार तितल्या व्हडली काही नाही म्हाका म्हणल्यार मस्त लोक जाय आसलो फ्युनरलाक मस्त लोक मस्त जाय लोक जाय. फ्युनरलाक मस्त लोक जाय जाल्यार तुवें पेपरार एक 2 पेज ऍड घाली ऍड नाही श्रद्धांजली घालीची श्रद्धांजली घालचे मागीर आमच्या एक 4 रस्ते कडवून जागे आसले कडे एक आमच्या वाड्याचे गुरकाराच्या नावार आणि प्रतिनिधीच्या नावार आणि व्हडले व्हडले मनशाच्या नावार व्हडली व्हडली बॅनरां घालया एक 4-5 बॅनरां घाल्यार हा कोणगी व्हडली सरलात म्हूण मस्त लोक येता ते बॅनराचे चार्ज तेच दितात ना बॅनराचे पैसे पण आम्ही दिवचे नाव मात्र तांचे आता पुरा पॉलिटिक्स बरं तशेंच गुड आयडिया गुड आयडिया तू एक काम कर हांगा मँगलोर तावन कुंदापूर येता म्हण आसर कितले पुरा 4 रस्ते आहात पळय थंय पुरा व्हडले व्हडले फ्लॅक्स घाल तांचो फोटो हांव दिता आनी सकयल बरें एक वर्डिंग घालीचे ती एक सोशल वर्कर जावन आसली दुबळ्यांक कुमो करतली बरी मनीस म्हण तशें बरें एक वर्डिंग घाल बरी पब्लिसिटी दी पूण एक 1000 लोक जाय तिगी 2000 लोक जाता 2000 लोक हांव करता ओ नाईस
इग्नेशियस कॅन यू अरेंज द्रोण तुमचे घर नाही उतरोंक आसा गे दोणी रेवंक गे न्ही न्ही हांवें ही दोन सांगली न्ही हांवें ती वयर गुंची दोन ते हेलिकॉप्टर व्हिडिओ काडचे ते वयल्यान हेलिकॉप्टर व्हिडिओ काडचे आणि सकल रावन व्हिडिओ फोटो काडचे पुरो हांव सांगता ते हांव अरेंज करता जायत गे ते हांव अरेंज कितें करता म्हळ्यार मस्त लोक आसता न्ही वय, माझे वय. फ्रेंड्स पुरा अमेरिका आसचे तांकां हांव एक रॉयल फॅमिली समून तांकां एक प्रेझेंटेशन दिवंक जाय द्रोण एक्सक्यूज मी एक फोन येते फोन आयला मायच्या मोबायलांतल्यान कॉल मायच्या मोबायलांत गे तो वाड्याचो गुरकार काय तू आनी काले केवन म्हणून फोन करता दिसता उकल 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 हॅलो मायचोच ताळो हॅलो माय तूं सरगारतान उलोवन आसाय सरगरतावन न्हय रे घरातावन हांव मरोना तुवें गांवांक येजे म्हणून दुसऱ्यान तावन फोन करयल्लो आतां कसो आयलय पळय सीदा घरा ये तुका लागलो सैतान सुटयता एक्सक्यूज मी एक ऑर्डर पुरा कॅन्सल करा प्लीज म्हजी माय सोरोना खंय माय सोरोना गे ये मुझे द्यावा माय सोरोना काले माय सरू नंगे ये देवा ಮೇಡಮ್ ಊಟ ಪಾರ್ಸೆಲ್ प्रजनके कंग्रॅच्युलेशन थँक्यू हांगेले कॉन्सेप्ट पळयतना म्हाका एक जोक्स उडगास येता एकलो अमेरिका आशिल्लो ताणें आवसूक जिवंत आसतना पळयली लायकवर हसया सीजन दोनी आईसून बापसु पूत पुरसो तारी पळया यार पारू बदिनी दवरनु दोनी घडी हसया केया हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी ओके तुम्ही इतले वेळ पळयला दी एक्सप्रेशन सास्तान तांगेलें एक प्रदर्शन निमगो आमगेले हेनरी माम कशें तुमगेलें नांव ताणें मध्य काडलें म्हणून आमी लेखल्या कसले काडलें म्हणून तुमी सांगता ऑलवेन आणि तुज्या टिमाक म्हजें अभिनंदन एक भोव बरें परफॉर्मन्स तुमी आज हांगासर दिला आनी ऑलवेन तूं एक हळलो मनीस म्हणून हांव जाणा तूं तुजे पतीन सुजाता तशेंच तुमच्या सांगात अभिनय केलो स्टीवन हे म्हज्या पिंतोरांतून ताणें एक्टींग केलां नशिबाचो खेळ हांव आजूच चिंतून आसलो तुमकां आजच पळयलें हांव हांगासर तेदर चिंतलां एक बरें एक टीम आज हांगासर आयला म्हणून तशें सगळ्या टिमा सांगता तुमकां हांव अभिनंदन पठयतां आनी ह्या तुमच्या परफॉर्मा विशयन हांवें सांगची कांय गरजत ना कित्याक ऑलवेन ताणें लगभग एक ताचे कन्नडा एक ताचो ड्रामा ताणें 100 वयर प्रदर्शनां केल्लीं आसात आनी हेर ताणें जायते नाटके बरयल्यात हे आनी ताचो ग्रूप हांव बरें करून वळखून जाणा हांव परत तुमकां म्हज्या तर्फेन अभिनंदन पठयतना ल्हान एक सजेशन हांव दिवंक आसता कितें म्हळ्यार ते एंडींग केल्लें पार्ट बारी बरो जाला ते पूर्ण तरेन एंडींग केलें जाल्यार बरें दिसता आसलें म्हूण दिसता म्हाका कित्याक म्हूण सांगल्यार ते वेटर हे हाडून येता जाल्यार पार्सेल ते एक आमकां पळयताले म्हूण अशें भोगता की कितें म्हूण सांगल्यार हाच्या उपरांत कितें जाता की म्हणून ताचें एंडींग फॉर प्रॉपर जाल्यारय बरें दिसता आनी हें तूं करूंक शकता म्हणून हांव जाणा ऑलवेन देखून हांव तुमकां हर एकले हांव अभिनय केल्ल्यांक म्हज्या तर्फेन हांव तुमकां अभिनंदन पठयतां आनी मुखल्या म्हज्या खंयच्याय प्रोग्रामांत तुमकां हांव स्वागत दिता देव बरें करूं देव बरें करूं आनी सीजन 1 तुवें आनी एक परफॉर्मन्स दिला तेय लायक आनी टॉपान येयला आसाची तुमगेलें नांव कळ्ळें ऑलवेन म्हणून पुर्तनाके गोतस तुमी तुमगे व्हरला टिमात तांगेले गुर्त कोन्न दिवका म्हणून उडगास सुजाता अंद्रादे सस्तान स्टीवन लुईस ब्रह्मावर आशिष अंद्रादे सस्तान तुमी सांगेल अविनाश वळतूर म्युझिक अविनाश वळतूर वळतूर ओके आतां सतीश अण्णा कशें लांगीला एक्सप्रेशन सस्तान कंग्रॅच्युलेशन्स हांव अभिनंदन दिता बरें जालां तुमचे हर एकाचे एक्टींग आनी पंचस बरें जालां तातूंत म्हाका बरें दिसलें माय सरली म्हणून फस्ट तुमी
बॉबमान रडले आणि ॲक्टिंग करून दाखयलें सो दॅट इज एक्सलंट सो कंग्रॅच्युलेशन्स ऑल द बेस्ट इन फ्युचर थँक्यू देव बरं करो डॉक्टर जगदीश पै माम प्रजनके कंग्रॅच्युलेशन Thank you. हांगेले एक कॉन्सेप्ट पळयतना म्हाका एक जोक्स उडगास येता एकलो अमेरिका आशिल्लो ताणें आवसूक जिवंत आसतना पळयली लायकून जाल्यार आवसूल नांवार आशिल्लो आस्ते वयर दोळ आशिल्लो ताका एक फावटी अमेरिकेतून इंडिया येतना ती कोमा गेली कोमा गेली आसतना पुत्तान परत मेल्ली म्हूण सांगून तिगेले मड भरता आशिल्लें मड व्हरता आसतना त्या मड्या ह्या व्हरताना खांब्या लायटा खांब्या लागले लायटा खांब्या लागले सदन ती मरणी आशिल्ली जाग जाली सदन मरणी म्हणून पुत्ता बेजार जालो अमेरिका गेलो बारीक कोपार गेलो तो माय मरणी मागीर आस्ती म्हाका मेळ्ळी म्हणून ಸ್ವಲ್ಪ टायमा नंतर बदल मेल्ला म्हणून एक सुद्दी येयली आपास आयलो आपास वतना आपास मडी व्हरतना आमगेलांतू मडी व्हरतना एक क्रम आसा गोविंद राम राम गोविंदा राम राम गोविंदा म्हणून वा पूत म्हणटा आसा लायटा खांब आयलो लायटा खांब आयलो जाग्रत लायटा खांब आयलो लायटा खांब जाग्रत म्हणून हें हाजी वास्तव हें जोक्स न्ही आवसू बापसूक बार भारी गडदार करतात आमगेले कितले जाणां लोकां जेवण घालचें हें घालचें प्रकारतात आसतना पळयना ती तेन्ना हें कॉन्सेप्ट भारी लायक म्हाका दिसला तितलें मान्य तुमगेले खंयचीय मध्य एक्टींग म्हणून कळ्ळी म्हाका भारी सहज जावन येला ताजे मध्य ते सुजात मायन एक्टींग भारी लाय जाला एक फस्ट बायल मनशान हांगा येदोळू ट्रुपान नाशिल्ले तिणें एक बायल मनश जावन सहज जावन आयला पुरो जनका कंग्रॅच्युलेशन ऑल दी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड थँक्यू देव बरें करो आमगेले महानिर्णायक चिन्नण्णा कसं म्हणटाच सास्तान अल्विन नहीं मैं वय एक उजवाड़ रंगभूमीचे एक उजवाड म्हूण लेखता कॉन्सेप्ट ऑफ द डॉक्टर मामान म्हणलें म्हणके कॉन्सेप्ट ऑफ द थीम इज गुड बट हें तुमी यूट्यूबार अपलोड केला की म्हूण डावट म्हाका हे सब्जेक्ट केला हांवें केला न्ही म्हळ्यार आमी केल्लें न्ही तें कोणांगी शूट करून घाल्लें आमी एक कडेन उडपी शो केल्लो आसो पळयलां म्हणलें कारणा खातीर सांगिल्लें हांव कंग्रॅच्युलेशन्स तुमकां ती खातीर म्हणटा म्हळ्यार द टीम वर्क खंयी तुमी ड्रॅग करनी खंयी रिपीट करनी एंड इज परफेक्ट म्हाका गोता हाजे हेनरी मामान सांगलें एंड इज इट इज थिएट्रिकल एंड पुरो तितलें पावता बिकॉज हो जालें न्हय म्हूण सांगून सांगता मागीर आमगेले आतां अंत जाल्ले निमित्त लायट ऑफ टॅक्निकल सायड लायट यूज करूं जायना बट थिएटरा जाल्यार आमी स्लोली वी कॅन डिमर आतां लायट ऑफ करून आतां म्युजीक किजीक कसले घालून बट म्हाका तो आयलो तागेले कॅरेक्टर बारीक खुश जाले बट ಸ್ವಲ್ಪ वायज ब्रायटनेस जेवका आशिल्लें म्हूण सांगून ಸ್ವಲ್ಪ रिच म्हळ्यार यू कांट रीच द ऑडियन्स म्हूण दिसलें म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ आनी खंय रिच जावन उलयलें लायक आशिल्लें लेडी कॅरेक्टर इज व्हेरी गूड एक्सप्रेशन मागीर बारीक खुश जालें कशें म्हळ्यार द थिएट्रिकल मुवमेंट कशें म्हळ्यार एक पाटी ती मांजी ऑर्डर करता एक पाटी चिकन चिली ऑर्डर करता तिन्नी आनी चारी पाटी येताना तिगेले वॉयज तुमी आउट केले जस्ट शी इज सेईंग म्हळ्यार शी इज ऑर्डरींग म्हणून कळटा तितलें पुरो सो दॅट इज द ब्युटी ऑफ द थिएटर कळ्ळें जाल्या निमित्त खंयीच्यान तो व्हडलें एक मेजर ड्रॉबॅक म्हणून म्हाका दिसता न्ही इट्स गूड बट स्टेज आसता न्ही यू मस्ट यूज एक कशें जालां म्हण एक सायडान तूं तुमगेले बल्क जावन एक 3 जाणां राबून उलयला म्हणटा स्टँड अप कॉमेडीशी जाता सो इट्स अ व्हेरी बीग स्टेज वीच यू कॅन मेक ए व्हेरी बीग मूव आतां तुगेले लेडी कॅरेक्टरान एक 2 पाटी मुवमेंट काडले बट हाणें करूं येता ही कॅन कम डायग्नल इन दीस एरिया कळ्ळें आयलो बॉक्स ऑर्डर दिता आयलो ते पुरो दे कॅन यूज द होल स्टेज सो तसले एक ड्रॉबॅक आसा जाल्यार निमित्त स्टेज इज अ व्हेरी वास्ट प्लेस वीच यू कॅन रीच द एवरी कॉर्नर कळ्ळें सो तशें केल्यार लायक म्हणून दिसलें म्हाका दॅट्स वॉट आय फील बट अदर दॅन दॅट द टोटल कॉन्सेप्ट एंड एक्टींग एंड वेरिएशन्स आर व्हेरी गूड बट म्युजीक यू कॅन डू बीट बेटर म्हणून दिसलें म्हाका टोटली ते म्हळ्यार एपिसोड एक पाटी टेलिकास्ट जाता न्ही एराक येता रे वी कांट से दॅट आमगेलो देर इज नो एक्सक्यूज एट ऑल फॉर दीस इट्स अल्टिमेटली विज्युअल कसं दिसता आमी ते मात्र रपता सो एनिवे इट इज आवर प्रॉब्लेम म्हळ्यार इन्क्लुडींग मी आय एम ए थिएटर मॅन ते खातीर इट्स ऑल इन द गेम बट इवन देन यू हॅव डन ए वंडरफूल परफॉर्मन्स गॉड ब्लेस यू थँक्यू थँक्यू देव बरें करो थँक्स तुम्ही इतली वेळ पळयलीची दी एक्सप्रेशन सास्तान आमगेलें एक प्रदर्शन आमगेले
निर्णायक तांकांय आनी महानिर्णायक तांकांय मस्त कुशल आसा. इतले वेळ आमगेलो आशिल्ले आमगेले महानिर्णायक कासरोड चिरणा तांकां देव बरें करो म्हणून धन्यवाद मागता. तशीच आमगेलो हेनरी डिसिल्वा माम आसाची, तशी सतीश अण्णा आसा, तशी जगदीश पै माम आसा तांकांय हांव देव बरें करो म्हणून धन्यवाद मागताची. हे आयचे सन प्रिमियम येया हासया सीझन 2 पवर्ड बाय अरुणा मसाला टेस्ट अँड ट्रस्ट सिन्स 1980. तशी आयडियल आईस्क्रीम संतोष राईस फ्रॉम भद्रावती 2 स्टार. तशीची लव मार्क ब्युटी सोप आनी कॅल्सी ब्राईट टूथपेस्ट अँड टूथब्रश 1000 लायट्स आनी अमृत नोनी सगळ्यांकय देव बरें करो म्हणून सांगताची. मुखारच्या एपिसोडान तूं आपास मेळया. नमस्कारो, देव बरें करो. सो द एक्सप्रेशन टिमांची पुरा सकड टीममेट्स आतां परफॉर्म करून आयलीं ती आनी मस्त एक हसयसिल्लें आनी किशी एक फुडले कालांत या आत्ता कालांत ते चलतस एक हावस बापसूंक पळयन अशी मागीर तांगेल वयर कितले मोगार येवन करता ती म्हूण सांगून तांकां कशें जाल्लें आनी जड्जसाल कमेंट कशें आशिल्लें म्हण आयकुया. सो तुमी कशी प्रॅक्टीस केलेलें तशीच ते डायलॉग्सांनी पुराय वय आमी कशें केलें तशेंच आयलें. एक 2-3 मिस्टेक अशें जातातच न्ही, 1-2-3 जाले आनी जड्जसांनी सांगलें तें आमकां कळ्ळें आनी ओवरऑल आमकां जड्जसांनी बरें कमेंट्स दिले आनी बरें लायक जालां म्हूण सांगलें. सो चिन्न मम्माल कमेंट्स कशें आशिल्ले आनी नेक्स्ट कसन इम्प्रुवमेंट्स करता म्हूण सांगून आसा तुमी. आमी आतां नेक्स्ट आतां हें ऑडिशन न्ही, हे ऑडिशनाक आतां नेक्स्ट रावंडाक आमी आयल्यार आमी मस्त आनीक बरें करून परफॉर्मन्स दिता. सो ताणें दिल्ले सजेशनी आमकां मुखल्या दिसांनी आमकां मस्त यूज जातात. ते आमी सजेशन्स काडून आनीक बरें परफॉर्मन्स करूंक आमी ट्राय करता. सो तुमकां होप्स आसा की नेक्स्ट रावंडाक आमी सिलेक्ट जाता ती म्हूण सांगून. ऑलमोस्ट आमकां होप्स आसा आनी पळय जड्जस वयर डिपेंड आसा. सो ऑल द बेस्ट सांगता नेक्स्ट रावंडाक सिलेक्ट जावं म्हूण सांगून हांवें एक आशय करता. सो ऑल द बेस्ट. थँक्यू. भारी करले शिरा पयरी आमगेले होन्नावर जात्रा आशिल्ले थंय नवे तप्पील घेतिले इनी शिरा करता म्हण तप्पील घेवन करला उरती खरपून घालचे म्हाका घासू पुरजान गेले सोदला येद्द शीर ना चाक बोट्टान चाकिले ते बोट्टा कितें 3 बोट्ट बरे आशिल्ले. हसया